वाकन्या त्रिएक देवा करसून वाकन्या देवा बापा कमी मान करया येशू ख्रिस्ताचे नाव गाऊया देवा बापा कमी मान करया येशू ख्रिस्ताचे नाव गाऊया पवित्रात्म्या कामी गाजूया पवित्रात्म्या कामी गाजूया त्रिएक देवा समोर करया त्रिएक देवा समोर करया बापा बापा नमान तुका येशू सोमिया होगळा तुका बापा बापा नमान तुका येशू सोमिया होगळा तुका पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा त्रिएक देवा करगामी दिव्या त्रिएक देवा करगामी दिव्या देवा बापा आराधन करया येशू सोम्याक नमन करया देवा बापा आराधन करया येशू सोम्याक नमन करया पवित्रात्म्या कामी नावाळ्या पवित्रात्म्या कामी नावाळ्या त्रिएक देवा करसून वाकन्या त्रिएक देवा करसून वाकन्या हालेलुया 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो परत या पवित्र दिसा या संजेच्या वेळा या पवित्र वेळा सुम्या सांगता थोडो वेळ करसूनच्याक या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हजर आसा परत सुम्याचे हजरपण या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर आसा सुमी जेजू खरोच या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसा सुम्याचे हजरपण एक घडीभर आमी वळखून घेवया हांगा सरली आमच्या घरांत हांवन या आराधनान भागीदार जावच्या हर एका भाव भयणी आमी सर्वां या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसच्या सुम्याचे हजरपण आमी बगया सुम्याचे हजरपण एक घडीभर आमी वळखून घेवया त्या सुम्या मुखार आमी सरपडया आमचे तकले आमी बागावया त्या सुम्याक आमी नमान करया त्या सुम्याक आमी आराधन करया त्या सुम्याक स्तुती आमी करया मोगाळ भावां आनी भयणी फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत ताणें आमची जतन घेतल्या हर एक दीस हर एक घडी म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक रावून आमकां सांबाळून व्हेला कश्टां विघ्नांतलें आनवारांतलें पिडेशिरेंतलें
आमकां हर एकल्याक ताणें निवारला, सांबाळला, आमचे संगता तो रावला, आमचे संगता तो चल्ला, आमचे जिवीत ताणें सांबाळला, सोलोवन व्हेला. तसो सोमी ह्या घडये ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. एक घडी भर त्या सोमयाक आमी नमान करया, ह्या सोमयाक आमी आराधन करया, ह्या सोमयाची स्तुती आमी करया, ह्या सोमयाचें हाजरपण एक घडी भर आमी ओळखून घेवया. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीस मोचे तुका दिता काळीस मोचे तुका दिता. मोगळा जेसू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय. ह्या घडये आमी तुका आराधन करता, आमी तुका नमान करता, आमी तुका स्तुती करता, आमी तुजें हाजरपण ह्या घडये बघून आसा. सोमया जेसू परत आमचे खातीर, आमचे संगता आसचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं आजार आसाय. आमी तुका दिनवासता, आमी तुका नमान करता, आमी तुका प्रणिपात करता. सोमया जेसू ह्या घडये ह्या आराधनांत भागीदार जावच्या ह्या सगळ भाव भयणीक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. प्रत्येक जावन हांगासर वैयक्तीक तरान आजार आसच्या ह्या भावा भयणीक तांची कुटुंबां तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. युट्यूबा मुखांतर, डिवायन वर्ल्ड टीव्ही मुखांतर घरांनी ह्या आराधनांत भागीदार जावच्या, परगांवांत आजार आसून ह्या आराधनांत भागीदार जावच्या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. सोमयांची हर एकल्याचेर तुजी मोगाची नदर घाल, तुज्या काकोलतीची नदर घाल, हर एकल्याक तुज्या मोगान घे, तुज्या कृपेन तांकां भर, बोळ भलायकी, मोतीक समाधान, संतोष, बरेपण तांच्या जिवितांत दी जेसू. आज ह्या आराधनांत ती वांटेली जाताना तुज्या बेसांवांनी तांकां बोस सोमया, तुज्या कृपेन तांकां बोस सोमया, तांची जिवीत तुंत चलोवन व्हर सोमया. हर एक दीस, हर एक घडी तांच्या बगलेक राव सोमया. तूं आमचो देव, तूं आमचो बळवंत देव, तूं आमचो रक्षक, आमचो सांबाळणार, आमची जिवीत चलोवन व्हरचो तुंचो सोमया. तुका जावं आराधन, तुका जावं मान आनी होगळां, तुका जावं स्तुती, तुका जावं नमान, तुका जावं होगळापणी आराधन सोमया जेसू आतां आनी सदां सर्वदा. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो, अद्वेंताच्या काळार आमी आसा. सोमयाच्या येण्याक आमी तयारी करन आसा. सोमयाच्या जल्माच्या फेस्त डिसेंबराच्या 25 तारखेर आचरण करूंक आत्मीक तरान तयारी करता आसतना सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखून आसा. सोमयाक भेटोवंक, सोमयाक रूप रूप देखोवंक, सोमया सांगता जिवीत जियोवंक आमी अत्रेकून आसा. आनी तोच सोमी ह्या घडये ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आजार आसा. आयच्या दिसाचो वांजेल, ह्या वांजेलाची उतरां थोडी आमी उडासां काडलीं जाल्यार प्रत्येक जावन जुआंव बाप्तिस्तान उलयल्लीं ती उतरां. जुआंव बाप्तिस्त म्हणालो, म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता, भगवून ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. Praise the Lord. 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 जुआवन वा जुआंव बाप्तिस्तान म्हणली ती उतरां, म्हजे उपरांत एकलो बळिश्ट येतलो, भगवून ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तसो सोमी, बळिश्ट सोमी आमच्या मुखार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तसो सोमी कोणाची वाट तयार केल्ली जुआंव बाप्तिस्तान, तो सोमी ह्या घडये आमचे सांगात आसा, आमचे सवे आसा. तो जुआंव सवांजेर आद्य एक वाक्य एकटावन वाचलें जाल्यार शब्द देवाचो आसलो, शब्द मनीस जालो म्हणटा. आनी हो शब्द जावन आसा जेसू क्रिस्त. देवा सोवे आसलो
आनी हो शब्द मनीस जालो इम्मानुएल देव आमचे सांगता जालो आमचे सांगता जियोंक देव सर्गींत आवन सकला देवन आयलो आनी तसो देव आज ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर आसा आमचे सांगता रावच्या खातीर आमचे सांगता आसच्या खातीर कित्याक तो इम्मानुएल देव आमचे सांगता जावन आसा त्या देखून मोगान भावन आनी भयणीनो सांत तिमोथी ताणें बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 15 आनी 16 म्हणटा देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनियांचो धनी तो एकलो मात्र आमार आनी तो अगम उजवाडांत जियेता देवान निश्चित केल्ल्या वेळार आपणाकच तो प्रत्यक्ष दाखयतलो आमी त्या घडयेक राखोन आसा सुमयाक प्रत्यक्ष देखच्याक धनियाच्या धनियाक रायाच्या रायाक बेडच्याक आमी तयारी करन आसा आनी तो आज रायांचो राय धनियांचो धनी आज ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसा म्हज्या आनी तुजे खातीर आमचे खातीर ह्या घडये तो हजर आसा खंडीत ह्या सुमयाक अर्घा वगळा फावो ह्या सुमयाक स्तुती आराधन फावो कित्याक ओ देव इम्मानुएल ओ देव आमचे सांगता आसा आमचे जिवीत चलोवन व्हरता आमच्या कश्टा दुखांनी आमच्या बगलेक रावता पडलेल्या वेळार आमकां उठयता हात धरून उखलता आमचे जिवीत चलोवन वचो तो रायांचो राय धनियांचो धनी सुमी जेजू क्रिस्त आमचे सांगता आसा त्या देखून किर्तनकारान म्हणल्या भशेन किर्तन 105 वाक्य 1 तावन किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिया ताचें नांव उलो मारा पर्जा मदें ताची कत्या परगट करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची असर्या वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा सर्वेस्पराक सोतेल्यांची काळजां उल्हासो म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिया तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडीभर आमचे दोनी दोळे आमी धांपिया सुमया मुखार आमी बसून आसतना एक घडीभर सुमयाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती आमी करया खंडीत आमी ताका अर्घां दिवंक ह्या रायांच्या रायाक धनियाच्या धनियाक स्तुती दिवंक आमी फावो आमी किरकोळ मनशां ह्या घडये हांगासाव आनी एक घडी कितें आमच्या जिवितांत तें आमी नेनाव आमचें जिवीत एका लेखान नश्वर पूण आमचें जिवीत सकळकळीत आसो आनी त्या देखून ताणें म्हणलें म्हज्या अपेक्षेवेने वा म्हज्या बापाच्या अपेक्षेवेने तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस समेत जोडून वेसो ना म्हणटा आमचें जिवीत सगळें जाण आसचो आमकां नांवान ओळखूंचो आमचें जिवीत चलोवन वचो रायांचो राय धनियांचो धनी हांगा आसा त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती आमी करया आमच्या जिविताचेर एक घडी नदर घाल्यार फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या बगलेक तो रावला आमचें जिवीत तो चलोवन व्हेला जावं आमी पैन करन येतना जावं आमी आमचो वावर करतना जावं आमच्या कुटुंबांत येतना जावं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सोडून घडतना पिडेशिडेक ओळख जाल्ल्या वेळार हर एक घडी आमच्या बगलेक रावला आमचें जिवीत चलोवन व्हेला त्याचो सोमयान आनी खंडीत ताका अर्घां ओगळा बाबो किर्तनकारान म्हणल्या बरें अर्घां दिया सर्वेस्पराक ताचें नांव उलो मारा कित्याक पर्जा मदें ताची कृत्या परगट करा म्हणटा विचित्र अद्भुतां असर्यां ताणें केल्यान म्हणटा तर एक घडीभर ताची असर्यां अद्भुतां आमच्या जिवितांत फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमी ओळखून घेवया काळजांत तावन त्या सोमयाक आमी अर्घां दिवया त्या सोमयाची स्तुती आमी करया त्या सोमयाचें नांव आमी परगट करया सोमयाच्या नांवाक मान ओगळाप आमी दिवया त्या सोमयाक आमी आराधन करया
पाकाट्या पोंदा आरावंदच्या परी तो तुका हरयता कोंबीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदच्या परी तो तुका हरयता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया आमच्यो थाळी आमी पेटोवन आमचे सगळे थाळी स्मोन सुमया थंय उबान त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी स्तुती करया त्या सुमयाचे हाजरपण संतोषान आमी ह्या घडये भोगया आमी ओळखून घेवया त्या सुमयाक आमी अर्घ स्तुती दिवंक फावो कित्याक इतलें बरेंपण आमच्या जिवितान करता हर एक घडी आमचे जिवीत चलोवन वता त्या देखून सुमयाक आमी थाळयो पेटोवन आमचे सगळे तन मन त्या सुमयाक समर्पण कर त्या सुमयाची स्तुती करया त्या सुमयाक आमी आराधन करया तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परसा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परसा इस्रायल परचेक आपल्या सांभाळून व्हरता इस्रायल परचेक आपल्या सांभाळून व्हरता इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया इस्रायल परचेक त्या गुलामपणां सोडून बसयलेल्या गावाक आपोवन व्हेल्लो तो देव हर एक दीस आमच्या फाताक म्हणल्यार गुलामपणांतले कश्ट संकश्ट म्हणल्यार गुलामपणांतले मरण म्हणल्यार त्या गुलामपणांतले आमकां सुटका दिता बसयलेल्या त्या गावाक सुमया संगताच्या जिविताक त्या संतोषाच्या जिविताक आमकां तो उतरयता आपोवन व्हरता तसो सोमी नवो धनी आमच्या मुखार आसा या सुमयाक आमी आराधन करया या सुमयाची स्तुती आमी करया या सुमयाचे नाव आमी उलोवमान त्या नावाक आमी महिमा होगलाप दिवन आमी गावया दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उज्या कामो तो जाता रातच्या वेळार उज्या कामो तो जाता आकाशांतल्यान मन्नाचे कण तांकां दिता आकाशांतल्यान मन्नाचे कण तांकां दिता कडपांतावन उदक पियूंक तो दिता कडपांतावन उदक पियूंक तो दिता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपांक वेंगून धरता आपल्या गोपांक वेंगून धरता कोंबीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदच्या परी तो तुका हरयता कोंबीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदच्या परी तो तुका हरयता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ
ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ बाबन आणि बहिणीनो अद्वैताच्या काळार आसाव जेसूच्या येण्याक आमी तयारी करन आसाव आयचे दीस सोवांजल आनी एक वाक्य आमचे मुखार दवरता सुमयाक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा सुमयाक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आमचे बोवारी रस्ते आमी पळयले जाल्यार पावशिल्ल्या दिसांनी जावं पुरो उदका वरवीं पावसा वरवीं आमच्या रस्त्यांनी फोंड पडटात उदक भरता आनी पैन करचें कश्टांचें जाता लांब पैनाक वयचें कश्टांचें जाता फाटल्या दिसांनी हांव बेंगलोर गेल्लो आनी बेंगलोराक वता आसतना आमचे रस्ते पळयल्यार इशिंतावन बेंगलोराक वयचे सकलेशपुरा वा उपेनांगडी ताच्या उपरांत जायते फोंड आसात रस्त्यांनी वयचें कश्टांचें खंय लागात खंय पाड जायत वेहिकलां वाहनां असली एक भिरांत आसा आनी असले रस्ते आसतना कोणी एक व्हड मनीस जावं बरो मुख्यमंत्री जावं बरो प्रधानी जावं बरो नावार्दीक मनीस येवंक आसा तर तक्षण त्या रस्त्यांक जाता तितले बेगी रात म्हणल्या बरी त्या रस्त्यांक मातीगी वा आनी कितें भरतात आनी फोंड भरून सगळें समतट्ट करतात आनी थंयसर रस्त्यार फोंड आमकां दिसना थोडे कडेन डांबार घालून रातूच व्हरतना दिसाक फोंड आसले रातूच व्हरतना दुसरे दिसा फोंडूच नातरले सन्निवेशय आमकां पळोवन आसा कित्याक येवंक असो तो मनीस व्हरतो जावं बरो राष्ट्राचो प्रधानमंत्री जावं बरो राज्याचो मुख्यमंत्री वा आनी इतर खंयचे मुखेल जन मुखेल सैरे आनी त्या लागून ते येता आसतना रस्तो नीट आसाचे रस्तो सोबीत आसाचे कसलेच फोंड आसो नजो म्हणलें एक चिंताप आमच्या मुखेल्यांतय आमच्या आडलत्या दारांतय आसा आनी त्या लागून असलो वावर करतात आयचो वांजेल म्हणटा सुमयाक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आतां तर कोणाक आमी रस्तो नीट करचे कोणाक आमी पैनाक रस्तो नीट करूंक जाय कोण येता आनी कसलो रस्तो आमी नितळ करी जाय ह्या विशयांत आमी चिंतचें इल्लेशें नियाळ करचें गरजेचें इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 3 ते 5 वाचलें जाल्यार जे कितें जुआंव बाप्तिस्तान परगट केल्लीं उतरां आदी म्हाका प्रवाद करन सांगल्लीं उतरां तिनस जावन आसात आनी थंयसर कितें सांगलां आरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा हर एक फालकें बरोवन येवं दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी उंच सकल सुवात सपाट जावं दी फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाल भवन आनी बहिणीनो तर हे वाचप हे देवाचे उतार आमी आयकतना सुमयाक कसलो रस्तो आमी नीट करी जाय कसली वाट आमी तयार करचे न्हय बायली सुमयाक आमी रस्तो तयार करचे आमचे आत्मीक रस्तो
आत्मीक जिविताचो रस्तो, आमचे जिविताचो भितरलो रस्तो, आमचे जिविताचो भितरलो वांटो आमी तो नितळ करूंक जाय, तो सारको करूंक जाय आनी सोमयाक आमी एक सोबीत सुवात आमच्या काळजा मनांत आमच्या जिवितांत आमी तयार करपाक जाय आनी थंयसर सोमी जल्मोंक येता, थंयसर सोमी वस्ती करूंक येता आनी असले जिवीत आमी बांदून हाडूंक तयार करूंक हें वासाप आमकां उलो दिता. वांजेलांत आमी पळयता जेजून ओंपियाची ओंपार आमकां सांगली आनी तो ओंपी एकलो ओंपूंक गेलो. ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले, थोडे बी खडपी सुवातेर पडले, थोडे बी कांट्या झडकुडा मदें पडले आनी थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले. मेरेर पडलें, किरलालें, सुकण्यान येवन केलें, खडपाचेर पडले, आयलें, वत पडटाना करपोन गेलें, कांट्या झडकुडा मदें पडले, तें कांट्याक न्ही तोपोवन जिवेशें मारलें. पूण बऱ्या सुवातेर पडलें बी बरें फळ दिवंक शकलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, रस्तो नीट करचें म्हळ्यार ह्या ओंपारीकी आमी सरी केलें जाल्यार, जर तर म्हजें जिवीत मेरे भाशेन जाल्यार तें सारकें जायना. जर तर म्हजें जिवीत काडपा भाशेन जालें जाल्यार थंयसर सोबी सुवात ना. जर तर म्हजें जिवीत कांट्या खुंट्या बरी विविध ओडण्यो अस्कत काय वायट संगतेनी भरलां जाल्यार तें जिवीत न्ही, पूण म्हजें जिवीत बरी सुवात जायचे. तो मात्र सोमी म्हणटा यथेश्ट मापान फळ दिवंक शकतल्या, बऱ्या सुवातेर फळ दिवंक शकतल्या. जुआंव सवांजेल अध्याय 4 समारियाची स्त्रियेची ती ओंपार आमी आयकल्या. जेजू त्या बांय लागीं उदक पिवंक गेल्ल्या वेळार ती दनपारां सोबर पूण जेजू ताणेल्लो न्हय उदकाक, ताणेल्लो त्या स्त्रियेच्या आत्म्याक, तिच्या बऱ्या जिविताक. आनी त्या लागून जेजू थंयसर गेल्लो आनी ती स्त्री आयली आनी त्या स्त्रियेन त्या संभाशणा वेळार तिच्या जिवितांत कितें उबार तो कोड आसा, तिच्या जिवितांत कितें पणकुळ आसात, तिच्या जिवितांत कितें दोंगर आसात, तिच्या जिवितांत कितें कांटे कुंटे आसात ते तिणें समजोवंक प्रयत्न केलें आनी निमाणें आपणाचें जिवीत तें संपूर्ण बदलता आनी जेजू लागीं जिविताचें उदक विचारता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा. हे दीस पवित्र दीस, हे दीस काकुलतेचे दीस, हे दीस आमकां ते मोगाचे दीस. तर सोमयाच्या येण्याक आमी तयारी करनासतना आज ह्या आराधनान भागीदार आसतना एक घडी आमच्या भितर आमी या. आमच्या जिवितांत कितें पोंडू, कितें आमच्या जिवितांत फाल्की, कितें आमच्या जिवितांत पर्वत, कितें आमच्या जिवितांत फोणकुलो, हें आमी पळोवंक प्रयत्न करया. तेदून सगळ्या एक घडी भर आमी दोळे धांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. ह्या हप्त्यांत खंयची एक संगत सोमयाच्या येण्याक तयार जावन आमी समतट्ट करूंक आमी प्रयत्न करया. खंयची एक ल्हान विशय जाल्यार वाडना. ह्या हप्त्यांत सोमयाक म्हजी काणीक जावन एक संगत आमी समतट्ट करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाच्यानो, सोमयाची सकत सर्वेस्पराची महिमा तवळ त्या जाग्यार म्हज्या जिवितांत परगट जातली म्हणटा इसाया प्रवादाचे वाचप. तेदून एक घडी आमचे दोळे धांबून आमचे भितर या. म्हज्या जिवितांत कसले पणकुळ आसात, म्हज्या जिवितांत कसली फलकी आसात, म्हज्या जिवितांत कसले दोंगर आसात, म्हज्या जिवितांत कसले फोणकुल आसात, एक घडी भर आमी पळोवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या भावान नियाल दितना सभा संगती आमचे मुखार दवरल्यो. दारां आमी धांपूंक ताणें आमकां आपोवन दिलें. त्या देखून आमी आमच्या मतींत, आमच्या चिंतनाच्या सक्तेंत कसले फोणकुळ आसात, कसले दोंगर आसात, कसली फलकी आसात, एक घडी आमी पळोवंक प्रयत्न करया. आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या संबंदांत दिसपट्टे जिविताच्या प्रत्येक जावं आमच्या कुटुंबांत जी येताना, आमच्या एका घराच्या पाक्या भितर आमी जी येताना, जावं घोव बायले मदें, आवय बापाय भुरग्या बाळा मदें, आमच्या कुटुंबा भितर पाक्या भितर आमी जी येताना आमच्या संबंधान, आमच्या उतरांनी कसले फोणकुलो, कसली फाल्की, कसले दोंगर आसात, एक घडी आमी पळोवंक प्रयत्न करया.
आमच्या करण्यांनी आमच्या जिवितांत कसले फोंडकुलो कसले फोंडो वा कसली दोंगर कसले अडकडी अडचणी आमच्या जिवितांत आसात एक घडी जावं आमच्या जिवितांत कितें वायट संगती आसात एक घडी आमी पळोवया खंयची एक संगत ह्या सगळ्यांत आमी विसरून काडया सुमयाच्या पांयतळा ती एक संगत ह्या घडये समर्पण करया ह्या हप्त्यांत आस्तावन येवच्या ब्रेस्तारा भितर वा ह्या एका हप्त्यांत कसली ती एक संगत आमी समतट्ट आमच्या जिवितांत करूंक आशेता सुमयाक ताच्या येण्याक तयारी करतना प्रत्येक जाण ताच्या जल्माच्या फेस्ताक तयारी करतना ताच्या फेस्ताक हांवें दिवची ती एक काणीक ह्या हप्त्याची काणीक ती कसली म्हज्या सुमयाक तेगून खाली बायल्यान सुबीत वस्त्रांनी म्हजी कूड सुरंगार आयल्यार पावना आमकां हर एक लागीं लागू जावचें म्हाका आनी तुमकां आत्मीक सुरंगारणी करूंक जाय आनी त्या देखून एक संगत आत्मीक तरान समतट्ट ह्या हप्त्यांत हांवें आनी तुवें करूंक जाय ती संगत त्या सुमयाच्या पांयतळा ह्या घडी आमी समर्पण करया सुमयाची कृपा आमी मागया सुमयाची कृपा आमी मागया सुमयाची काकुळट आमी मागया आमचो सुमी आमचो देव आमचे सांगात आसा ताची सकत ताची कृपा आमकां पुरो सांपवलां सांगल्या प्रमाणे ताची कृपा म्हाका पुरो ताची सकत आसा जाल्यार ताच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आसा जाल्यार हांव कसलोय तो फोंडकुलो पर्वत वा आनी कितें तें समतट्ट करूंक शकता सम करूंक शकता तेगून ती एक संगत मोगाचें न्हू ह्या हप्त्यांत हांवें समतट्ट करूंक वयची सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया सुमयाची मजत कृपा एक घडीभर मौनपणी आमी मागया मस्त संगती आसूंक बरो पूण एक संगत ह्या हप्त्यांत आनी आमी एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा ह्या हप्त्यांत ती संगत समतट्ट करूंक सुमयाक ह्या हप्त्यांत हांवें दिवची काणीक ती सुमयाची स्तुती गायतना सुमयाक आराधन करतना सुमयाक अर्गां ओगळाप दिता आसतना सुमयाची सकत कृपा आमच्या जिविताक वालता तर त्या सुमयाक आमी आराधन करया ह्या एका संगतीचेर ह्या हप्त्यान सयत व्हरून कृपा बोळ सकत आमी मागया सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो तुजी सकत म्हाका पुरो सुमयाक आमी सांगया आनी सुमयाची मजत आमी मागया आमचे थाळयो पेटोवन आमची खाल सामाना परा सुमया ते उबा त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी नमान करया त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया आनी सुमयाची कृपा आमी सोन घेवया जेसू 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 म्हणून आमी गावया गावून 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 आमी नाचोया जेसू 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 म्हणून आमी गावया गावून 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 आमी नाचोया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ये जेसू तू आमचे मोठे 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 कर तू आमकां तुज्या मोगान शांती कर तू आमकां तुज्या मोगान शांती कर तू आमकां तुज्या
जेसू म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. संतोष दिलो आमका तुझो उल्हास संतोष, दिलो आमका तुझो उल्हास संतोष, दिलो आमका तुझो उल्हास संतोष. बर तू आमका तुझ्या पवित्रत्म्यान, बर तू आमका तुझ्या पवित्रत्म्यान, बर तू आमका तुझ्या पवित्रत्म्यान, तो आमका तुझ्या पवित्रत्म्यान. जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन हालेलुया. सोमिया आमकां तुज्या सक्तेन बस सोमिया, सोमिया आमचे संगी राव सोमिया, आमचे संगी राव सोमिया. तुझें बळ आमकां दय, त्या मरिपात आमी आत्मीक तरान तुज्या येण्याक तयार करूंक, आमच्या खास जमानात तुज्या जल्माक आमी जागो दिवंक आमकां कृपा दी सोमिया. अभिषेक कर सोमिया, आमकां तुज्या कृपेन बस सोमिया, तुज्या सक्तेन आमकां बस सोमिया. तुका जावं ओगलाप आनी मान सोमिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, जेसूक वाट तयार करा, जेसूक रस्तो तयार करा. कित्याक आमचो देव आमच्या जिवितांत पैन करूंक येता, ताचे पैन आमच्या जिवितांत तो प्रारंभ करूंक येता. तेन्ना आमी सांगलें व्हडले व्हडले मनीस येताना आमी रस्ते नीट करता, ते मनीस येतात. पूण आतां आत्मीक जिविताचो रस्तो नीट करूंक जाय, कित्याक देव वा स्वामी जेसू आमच्या जिवितांत पैन करूंक येता, आमच्या जिवितांत वस्ती करूंक येता, आमच्या सांगाता तो रावूंक येता. परण्या सोल्ल्यान आमी नदर घाली जाल्यार प्रवाद्यांनी जेजूच्या येण्या विशयांत प्रवाद करून सांगलें. जेसू ह्या संवसाराक येतलो, तो उजवाड येतलो. प्रत्येक जावन इजाया प्रवाद्यान सांगलेली ती उतरां, काळोखांत चलतेल्या लोकांक देखलो तो उजवाड, आनी हो उजवाड संवसाराक येतलो म्हूण. आनी प्रत्येक जावन जो देव सोमियाच्या येण्याक राखोन आसले, सोमी येता ताचे पयलें येणें ह्या संवसारांत राखोन आसलें, आनी सोमियाचें येणें जालें. पूण ते भायल्यान सोमी वैभवान येतलो, व्हडपणान येतलो, राज पदवेन येतलो, म्हळ्यार त्या चिंतपान आसले जावंक बरो. आनी ताका लागून मेस्साया एका गोरवांच्या कावणेर जल्माल्लो, एका दुर्बळ्या कुटुंबांत रूप ताणें घेतलें, आनी हें तांकां समजोना, हें तांणी स्विकार करूंक शकले ना. आनी त्या देखून देव आयलो. देव ह्या संवसारांत ताजें पैन सुरू केलें, पूण त्या देवाक ते वळखूंक शकले नात. पूण कोण वळखूंक शकले? तो सादो लोक, दुर्बळ लोक, पातकी, सुंकागर, पिडेस्त ह्या लोकांनी देवाक स्विकार केलें, तांच्या जिवितांत जागो दिलो. पूण दुसऱ्यांनी कितें म्हळें? तो पिवंडो, तो पोटारी, तो पातक्यांचो इश्ट, ह्या सोमयाक विविध नांवांनी ओलायिल्लें. आनी वो सोमी प्रत्येक जावन शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक, कित्याक तांणी बायल्यान तयारी केल्ली, बायले जिविताक चड प्रामुख्यता दिल्ली, सोमयाक न्ही वा सोमयाच्या येण्याक तांच्या आत्मीक जिविताक न्ही. आनी त्या देखून सोमी तांकां कितें नांवांनी ओलायता? आग्याच्या पिलांनो, सुणो खांडल्या
फोंडा बरी बायल्यान तुमी नितळ आसात सुम्यान जायत्यो संगती सांगल्यो आसात तांकां आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज सुमयाच्या येण्याक आमी तयारी करून आसा न्हय पयलें येणें जालां 2000 वर्सां आदी आनी सुमयान बरें केलां आनी सुमयाच्या दुसऱ्या येण्याक आज आमी वाट तयार करना आसा सुमयाच्या दुसऱ्या येण्याक सुमयाक मेळोवंक आमी तयारी करना आसा आज सुमी येताना सुमयाक आमचें जिवीत तयार आसा गे वा सुमी आयिल्ल्या वेळार आमकांय तिंत उतरां आग्याच्या पिलानो वा त्या कठीण कठोर उतरांनी सुमी म्हाका आनी तुकाय ओलावंक शकता गे आज आमी आमकांत विचारूंक जाय मोगाचें न्हू न्हीद जावन आमचें जिवीत सुमयाक मेळोवंक आमी आयतें केलां गे जाकेव लुकाचो वांजेल आमी वाचता जाकेव एक पातकी सुंकागार मोठो मनीस पूण जेजू विशयान आयकल्लें आनी त्या जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो आनी त्या देखून ताचें मोठवेंपण ताका अडकल जावना ताचें पातकीपण जेजूक मेळोवंक ताका अडकल जावना ताचें उणेंपण ताका जेजूक मेळोवंक उणें जावना त्या देखून धांवता त्या रुखाक सोडटा आनी जेजू तेणें येता आसतना त्या जेजूचेर एक दिश्ट घालता जावं तो रुखा सोडून जेजू पळोवंक आशिल्लो पूण ताच्या पयलें येदोळूच ताणें ताच्या जिवितान काळजांत जेजूक जागो दिल्लो आनी आतां कुडीन त्या जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो आनी जेजू तेणेच्यान येताना जेजूक तो पळयता आनी जेजू त्या जाकेवा पळयता आनी म्हणटा बेगीन सकला देव आनी जाकेव सकला देंवलो तो आपणाच्या जिवितान कितें दोंगर फालकी आसली तें ओळखून घेता आनी सुमया मुखार आपूण तयार आसा नीट करूंक म्हजें जिवीत कित्याक वो सुमी वो देव वो राय वो वर्तो ओळखून घेता आनी ताच्या जिवितांत जेजूक स्वागत करता ताच्या जिवितांत पैन करूंक जेजूक तो स्वागत करता आनी जेजू ताच्या जिवितांत प्रवेश सोडटा मार्ता आनी मुरयेच्या घरा जेजू गेल्लो मार्ता संवसारी राटावळींनी बायल्या संगतेनी मेतेर आसली मुरी जेजूच्या पांयां तळा बसता जेजूक आयकता जेजूक तेचें काळीज उगडटा जेजूची शिकोवण जिरयता आनी जेजू तिका कितें म्हणटा बरो वांटो मुरयेन विंचून काडला आनी तो कोणूच तिचे तावन काडून व्हरूंक शकचे नात मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज सुमी आमच्या जिवितांत पैन करूंक आशेता त्या देखून आमी जिवीत तयार करचें ह्या व्यक्तीक ह्या सुमयाक आनी ह्या व्यक्ती विशयांत जुआंव बाप्तिस्तान सांगलें देव उतरां तो बळिश्ट ताच्या वानसो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय म्हणलें ह्या सुमया विशयान आनी असल्या व्यक्तीक जिवीत तयार करूंक आपोवन दिलें कोणाय दुसऱ्या मनशांक न्हय दुसऱ्या व्यक्तीक न्हय सुमयाक आमचें जिवीत उक्तें करूंक त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत तो बरो वांटो विंचून काडूंक जाय मुरये बरी आमी बरो वांसो विंचून काडूंक जाय सुमयाच्या पांयां तळ आमी बसूंक जाय सुमयाक आमचें आत्मीक जिवीत तयार करूंक जाय आमच्या भावान येदोळूच सांगलें 1 घंटो आनी प्रत्येक जण ह्या आद्वेंताच्या काळार ह्या क्रिस्तेनेच्या काळार जर तर आमी हो 1 घंटो सुमयाक दिवन सुमयाक त्या जावंक आमच्या गुपीत जाग्यांनी दारां धांपून कुडाची बायलीं दारां धांपून आमच्या जिविताची दारां उक्तींक सुमयाक आमच्या जिवितांत जागो दिलो जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जातलें तर एक घडी भर परत आमचे दोळे धांपिया आमकां त्या सुमयाच्या पांयां तळा एक घडी भर समर्पण करुया जावं हांव आनी तूं आमी अस्कत आमी पातकी पूण सुमयाची दया पूण सुमयाची काकुळट म्हजेर आनी तुजेर आसल्यार आमी बळवंत आमी वर्ती जावन आसा त्या देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आमचे ज्या केवा भाशेन आमचें उणेपण अस्कत काय आमी ओळखून घेवया आमचें वायट आमी ओळखून घेवया आमी केल्लें लुकसाण आमी ओळखून घेवया आमचें जिवीत सुमयाक आमी उक्तें करया सुमयान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पैन करूंक
म्हज्या आनी तुज्या जिवितान प्रवेश जावच्या खातीर त्या देखून सुमयेची दया सुमयेची काकुलतो म्हज्या आनी तुज्या जिवितान वालच्या खातीर त्या सुमया कडेन आमी मागया. सुमी बळिश्ट तो बळिश्ट आमी वाट तयार करची त्या बळिश्ट सुमयाक. ताचे विणे आमकां जिवीत ना बिलकुल. ताचे विणे आमी कांयच करूंक साध्य ना. आमचे लागीं कितली आस्त बदीक पयशे भांगर शिंगार शिकाप जानवाय बुदवंतकाय हें कितलें आसूंक बरो. जर तर तो ना ताका म्हज्या जिवितान जागो ना जर तर तो म्हज्या जिवितान पैन करना म्हज्या जिवितांत बरेपण यशस्वी हांव जोडूंक शकचो ना. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमकांत आसा तशें सुमया मुखार आमी उक्तें करया. आत्मीक तरान आमी उक्तें करया. आमकां समर्थन करचें नाका. आमी कोणी समर्थन करचें नाका. सुमया मुखार आसा तशें उक्तें करया. कित्याक सुमी हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशयान जाणा आसा. ताचें हांव लिपोवन दवरूंक कितेंच ना. सुमयाक आमचें जिवीत उक्तें करया. सुमयेची कृपा काकुलतो म्हज्या जिविताच्या हर एका कोनशांनी ह्या घडये वालच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. सुमयेची काकूल वालच्या खातीर आनी त्या मरीपात म्हजें जिवीत सुमयाच्या येण्याक सुमयान म्हज्या जिवितान पैन करच्याक आयतें करूंक आमी कृपा त्या सुमयात हांव एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत ताका उक्तें करया. आमचें जिवीत समर्पण करया सुमयाक. सुमी आमकां कोणायक पयस करिना. हर एकल्याक ताचे थंय जागो आसा. कश्टांतल्यान वासन वयतल्यान म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशव दितां. हर एकल्याक त्या ल्हाना भुरगीं जेजूसाची येताना सिसांनी आड आयलें पूण सुमी म्हणालो तांकां आड आयनाकात. आज हांव आनी तूं येता आसतना खंयचीय संगत सुमयात हांव म्हाका आनी तुका आडोवंक शकची ना. सुमयेची सकत सुमयेची कृपा बळवंत जावन आसा. ते देखून सुमया मुखार आमी उक्तें करया. आसा तशें आमकां सुमयाक समर्पण करया. आमचें अस्कत गाय उणेपणांत सोवें सुमयेची सकत आमी मागया. सुमया कडेन आमकां आपडूंक गूण करूंक सुमया कडेन आमी मागया. त्या मरीपात सुमी तो बळिश्ट बळवंत ताका म्हजें जिवीत आमी समर्पण करया. ताचें पैन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुरवात जावच्या. म्हज्या आनी तुजें जिवीत एक बरी सुवात जावच्या. सुमयेची मजत कृपा ह्या घडी आमी मागोवन घेवया मोगाचें न्हू. सुमया तुजी दया दाखय. तुजी काकुलत दाखय. तुजे काकुलतीची दिश्ट म्हजेर घाल म्हण सुमया कडेन आमी मागया. त्या खोडकारान वा कुरड्यान बोबो घाल्यो त्या कुरड्यान बोबो घाल्यो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. त्या खोडकारान म्हणलें तुवें कुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आज आमी सांगया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. हांव एक पातकी तुवें कुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हज्या ह्या सक्कड मेळ्यापणांतलो खोटेपणांतलो वायटांतलो म्हाका नितळ करूंक जाता. तुवें कुशी वेल्या. सुमयाक आमचें जिवीत समर्पण करया. ताची काकूल वालचे खातीर ह्या घडी आमी मागया. आत्मीक तरान ताच्या त्या येण्याक प्रत्येक जावन ताच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयारी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. तुझी दाखय मोचेर सुमया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपडांनी गूण कर म्हाका येदनिया. तुजे काकुलतीचेर हांव आशेन रावला. दया तुजी दाखय मोचेर सुमया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपडांनी गूण कर म्हाका येदनिया.
रावला. आपण मुझे दारुण काळीस येसो मिया, मोवाळाय दयाळाय ती तुमाका, मोसर हगे रातो नेवा येदनिया, दुस्माना सोय मोकोरुम शिकय माका, दया तुझी दाखय मोचेर येसो मिया, कित्याक तुजेर हांव पाजेवनासा, आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुलतीचेर हांव आशेवनासा. आमकां आमी सुमयेच्या त्या काकुलतीक सुमयेच्या मोगाक आमी उगडापें करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, राग मोसर हगे जिद्द कितें बरोवन आसा तें पयस करया. कितें गोटेपण वायट उणेपण तें बरोवन आसा तें पयस करया. सुमयेची कृपा आमी मागया. सुमया तुजेर तपात येवन आसा, तुजी दया दाखय. सुमया तुजी दया दाखय, तुजी काकुलत वाळय म्हज्या जिवितांत. आपण मुजी सगळी कूड येसू मिया, पवित्र तुझ्या स्पर्शांती निर्मळ तूक, दावडाय सर वाईट सगळं येदनिया, पवित्र म्यान तुझ्या म्हाका तुंब, दया तुझी दाखय मोचेर येसू मिया, कित्याक तुजेर हांव पाजेवनासा, आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुलतीचेर हांव आशेवनासा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, लुका सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 10 हांव आमी वाचलें जाल्यार, जुआंव बाप्तिस्तान उतरां उलयल्ल्या वेळार लोकां जोमो ताचे लागीं आयलो आनी विचारूंक लागलो, तर आमी कितें करीसय? आनी ताणें तांकां सांगलें, कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, जेवंक जाय पुरतें आसलोलय तशेंच करूं. दुसरे सुगागर आयले आनी तांणी विचारलें, आमी कितें करूंक जाय? आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वासूल करिनाकात. शिपाई आयले तिसऱ्यान आनी तेय ताच्या लागीं येवन विचारूंक लागले, तर आमी कितें करीत जाय? कोणी मनशांक जुलूम करिनाकात, कोणायचेर फट फिर्याद मांडिनाकात, तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एकल्याकान सांगलें ती उतरां सतानितेचें जिवीत, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियोंक उलो दिल्लो. आनी तें जिवीत जावन आसा सुमया जेजूचें जिवीत. आनी त्या देखून जेजून जुआंवच्या वांजेलान आमकां म्हळां, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत आनी हांव जावन आसा जिवीत. आज जेजूचें जिवीत, जेजून दाखयल्ल्या त्या वाटेन, जेजून जियेल्ल्या त्या जिवीत, सतानितेचें जिवीत आमी जियोंक आसा. तर आमी कितें करूंक जाय? आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या प्राजीत काळार आज आमी विचारूंक जाय आमच्या सुमया लागीं इंत उतरां, इंत सवाल आमी विचारूंक जाय. तर हांवें ह्या दिसांनी कितें करूंक जाय? आत्मीक तरान हांवें कशें सुमयाची वाट हांवें तयार करूंक जाय? हांवें कितें करूंक जाय? मोगाळ भवन आनी भयणीनो, 3 संगती आनी ताच्या सोवें येर संगती आमी एकल्यानी करूंक जाय. पयलें आमच्या भावान जायत्यो संगती सांगल्यो त्या विशयान. पयलें जावन आसा मागणें, दुसरें उपास, थोड्यो दंडोण्यो आमच्या दिसपट्ट्या ह्या दिसांनी करचें तें गरजेचें जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा दान धर्म. थोडो वांटो आमच्या जिवितांत दंडोणीकन दिवचो, दान धर्म. ह्यो 3 संगती ह्या अद्वेंताच्या काळार आमकां करूंक आपोवणें आसा. प्रत्येक जावन मागणें,
आमचो वेळ थोडो मागण्यान करसूच्या खातीर. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या घडये आमी मागया, आमी मागया, आमच्यो सर गरजोय सुमयेच्या पांय आमी समर्पण करया. आनी आज आमी विशेश तरान हांगासर आसली, कोणें आमचे लागीं मागोंक सांगलां, कोणें आमच्या मागणें विचारलां, तांचे खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू, मागण्याक बळ आसा, मागण्याक सकत आसा. मागतना आमचें जिवीत परजळटा, सुमयाचें जिवीत परजळटा. मागण्या वरवीं निर्धार करूंक, मागण्या वरवीं निचेव करूंक, मागण्या वरवीं सर्गी विसोन करूंक, मागण्या वरवीं सगळ्या वाटेन सोमकोंक चली जाता. आनी मागणें सकड अडखळी बांदपास कान उडयता. मागण्याचें सकत मागण्याचें बळ तें हें आमी जायते नियाळ केलें. तर ह्या घडये सकड आमी दिबी घालया. सुमया मुखार आमी तेंत सवाल दवरया. आमचे दोळे धांपून सुमया कडेन आमी विचारया, सुमया हांवें कितें करीत जाय. सुमी आमचे लागीं उलयता. प्रत्येक जावन आमच्या भावा मारिपात सुमी आमचे लागीं उलयला, त्या देवाच्या उतरां मारिपात. तर ह्या घडये आमी विचारया, हांवें कितें करूंक जाय. ह्या दिसांनी हांवें कसली तयारी करूंक जाय, हांवें कितें करूंक जाय. आमच्या जिवितान मागण्याक वेळ दिवं. जायती राटावळ, जायत्यो संगती आसूंक बरो. मागणें म्हज्या जिविताचें बळ, मागणें म्हज्या जिविताची सकत. जर तर मागणें जेजूचें बळ सकत जाली, आमच्या जिवितान मागणें बळ सकत. मागण्याक पयलो जागो दिवंक, थोडो उपास आमी करूंक, न्ही केवल कानान ताचे चड संगतीन पाड चिंतनात हांव आमी उपास करूंक, वायट वा दुखतात जाल्यार उतरांत हांव आमी उपास करूंक, वायट संगतीत हांव आमी उपास करूंक आमी आसा. आनी दान धर्म करूंक, न्ही केवल पयशे मात्र दान धर्म करचें. दान धर्म करचें म्हजो थोडो वेळ, म्हजी थोडी दैरादीक बुसवणेची उतरां, म्हजी थोडी सकत हेरां खातीर हांवें दान धर्म करची. आनी खरेंच म्हजे पयशे वा थोड्यो संगती म्हजे लागीं आसल्ल्यो दुर्बळ्या संगी, ती करपा सुमया कडेन आमी मागया. आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळ आमी ह्या घडये समर्पण करया. कितें मागोंक आसा, आमची त्या सवां कितें घेवन आमी हांगासर आसा, ह्या आराधनान भागीदार जावन आसा, सकड सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमची कुटुंबां प्रत्येक जावन सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या युवा जनांक, आमच्या घरांत आसच्या प्रायवंत भावा भयणी, पिडेस्त भावंडांक सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. साबार जाणां सुमयाच्या सक्तेक कुरपेक आत्रेगून आसात. सुमयान तांकां आपोडच्या खातीर, गूण करच्या खातीर मागोवन आसात, मागोवंक सांगतात. त्या भावंडांचो भाव भयणीचो उडास करया, तांचे खातीर आमी मागया. परगांवांत आसच्या कुटुंबांत हांव त्याग सॅक्रिफायस कर, परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो उडास करया. कश्टातात, एकसूरपण बघतात, पयशिल्ल्या त्या सुवात्यांनी तांचो उडास करया. विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमचे लागीं शालोम प्रेयर पंगडा लागीं सबार आनी मागोवंक सांगलां. तांची त्या हांव तुमचे मुखार दवरतना ह्या घडये विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या मागण्याची तांकां गरज आसा म्हूण सांगल्या, त्या देखून सुमया कडेन तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया. त्या आरी घराक त्या सौगांनी उखोल नाडलें. सुमयान तांचो भावार्थ पळोवन आरी घराक गूण केलें. आज आमचोय भावार्थ, आमची विनवणी तांचे खातीर करची सुमी पळयतलो. ती मागोवन आसात, आमी मागया. सुमयाची सकत तांकां वालच्या खातीर. एका भयणीन कॅन्सर पिडेतावन गूण जावंक मागोवंक सांगला. एका भावान ओरिसांत हांव काम मेळोवंक पाड चिन्नां येतात, त्या चिन्नांत हांव सुटका मेळच्या खातीर, डिप्रेशनांत हांव गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एकल्याक CA फायनल एग्जाम आसली जाल्या बरें फलितांश मेळच्या खातीर ताचे खातीर आमी मागया. अर्थीक अडचण येता हांव न्हू, त्यो अडखळी मोड वेच्या खातीर मागोवंक एका भावान आमचे लागीं मागोवंक विचारलां. आनी एका भावान काम मेळचे खातीर, आनी एका भयणीन डिप्रेशनांत हांव न्हू, एलर्जीत हांव गूण जावच्या खातीर मागोवंक विचारलां. आनी एका भावान बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. आनी एका भयणीन साबार म्हयन्यांत हांव वखदां खाण घेवंक जायनात,
अस्कत गाय बघता कुडींत दावी कूस बोळ नातल्या बरी जाता तकली दूख आसा तकली उलोवप हाडान दूख हार्द्यान दूख न्हीद येना आनी सारकें वखात कान घेवंक जायना त्या सारकें वखात कान घेवंक जावंचे खातीर देवान तिका गूण करचे खातीर विशेश तरान मागूंक विचारलां त्या भयणीचो उडास कडेन आनी तिचे खातीर मागया एका भावान बऱ्या भलायके खातीर आनी पाड सवय तावन सुटका मेळच्या खातीर मागूंक विचारलां आनी एका व्यक्तीन आवय बापायक बरी भलायकी अर्थीक समृद्धी आनी समाधान मेळच्या खातीर मागूंक सांगलां आनी एका व्यक्तीन दोगांक बरी कामां बरी भलायकी दोळ्यांच्या दिश्टी खातीर कुटुंबांत समाधान मेळोवंक मागोवंक विचारलां तांचे खातीर आमी मागया आनी एका व्यक्तीन वेगीन कामाक जॉयन जावंक आवय बापायक बरी भलायकी सर पिडेतान राखून व्हरूंक ह्या भयणीन विशेश तरान मागोवंक विचारलां पुत्तूर तावन त्या भयणी खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी एका व्यक्तीन पाठींत दूख आसा ती गूण जावचे खातीर सुमयान तिका आपडच्या वा ताका आपडचे खातीर मागोवंक सांगलां आनी एका भावान ताचे खातीर मागोवंक विशेश तरान विचारलां आनी एका भयणीन एका जोड्यान प्रत्येक जावन काजा जावन 8 वर्सां जालीं भुरग्यांच्या ध्याना खातीर मागोवंक विचारलां आनी एका व्यक्तीन किमो कान गेल्या उपरांत मस्त अस्कत गाय बघता बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां एका कुटुंबाक कोरोना तावन गूण जावंक हार्ट अटॅका तावन आस्पत्रेंत आसा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां आनी एका बाबाक काम मेळोवंक आनी एका व्यक्तीन बंबयतान प्रत्येक जावन शाराल पिंटो म्हणलें कोवीड पिडेक वळख जालां गूण करच्या खातीर सुमयेन आपडच्या खातीर मागोवंक सांगलां मोगाच्यान ह्या चर ते समा सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया सुमी तांकां प्रत्येक जावन ह्या घडये अभिशेक करून दी पवित्र आत्म्याची सकत करपा तांचेर वतून दी तांकां गूण करून दी सुमयेची सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी आनी कितें मागलां त्या भाव भयणींनी आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांची मागणी सुमयाच्या मुखार पावोवन दीत सुमी तांची काकोल करून दी तांच्या कस्ता दुकान अडचणीन तांकां पावोवन दी तांकां कितें गरज आसा तें सुमी लाभोवन दी म्हणून तांचे खातीर विशेश तरान मागया आमचे खातीर मागया आमच्या सगळ्या संवसारा खातीर आमच्या देशा खातीर राष्ट्रा खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन ही पिडा कोरोना पिडा दुसरे फावटी विस्तारून आसा म्हणटात ह्या पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर मागया ह्या पिडेक बेगीन वखात सोदून काड दुर्बळ्या लोकांक एकल्या की फावी जावचे परी आनी त्या पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर विशेश तरान सुमयेची सकत ह्या घडये आमी मागया कोणें तुमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांचोय उडास काडा तांच्या त्या सावां खातीर आमी मागया आनी कितें मागोवंक आसा आमची कुटुंबां प्रत्येक जावन ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या सकते कृपेक समर्पण कर सुमयेची सकत करपा आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत आमी मागल्या हर एकल्या व्यक्तीच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान आमी मागया सुमया कडेन आमी मागया ताच्या पवित्र आत्म्याक अभिशेक करूंक ह्या घडये हर एकल्याचे आमी कोणाक आनी आमकां आमच्या कुटुंबाक समर्पण केलां हर एकल्याक ती करपा वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें नांव मागया विशेष तरान आमी मागया सुमयेची सकत करपा वालच्या खातीर आमी मागया सुमी काकोलदार सुमी दयाळ सुमी तो उदार सुमयेची सकत वाळोवन दी कृपा वाळोवन दी सुमया धार तुज्या आत्म्याक अभिशेक कर म्हण त्या सुमया कडेन ह्या घडये आमी मागया मोगाचें नांव आमी मागया भावार्थान पातयेनीन मागया आनी प्रत्येक जावन आमकां कोणें मागोवंक सांगलां तांचे खातीर विशेश तरान सुमयेची सकत करपा ह्या घडये वालचे खातीर आमी मागया मोगाचें नांव मागया आमी मागया पातयेनीन मागया आमच्या मागण्या बोळ आसा आमच्या मागण्या सकत आसा आमच्या मागण्या सुमया मुखार पावता म्हळ्यार त्या बरोबरच्यान आमी मागया पातयेनीन मागया सुमयान तांकां आपडच्या खातीर गूण करच्या खातीर आमी मागया अभिषेक ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ pour out Jesus touch Lord touch our brothers and sisters touch apor sumya abhishek sumya je kona magong sangla magta manami basaila sumya na hariye apor sumya je god ma apor sumya je god ma apor sumya tujhe sagat walon di sumya ya gadiye ya pavitra gadiye walon di sumya sagat tujhe कृपा walon di sumya Jesus heal touch Lord anoint Lord Jesus we trust you Jesus patyata sumya apor sumya ya pavitra me sakte na abhishek sumya apor sumya bare pandi sumya taka bare pandi sumya samadhan di bare balai ki bare pandi sumya apor sumya
सगळं संसारापासून तुझे सगळ्यात करपा वळण सोम्या अभिषेक सोम्या अभिषेक सोम्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्याची आशीर्वाद आम्ही जोडूंक येता आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागिल्ल्या हर एकल्याचे सोम्याचे आशीर्वाद वालच्याक तयार जावन गवया गीत येत्या वडा साक्रामेंता. येत्या वडा साक्रामेंता Spirita Samasalina Varta. Amen. प्रार्थूया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सवाल सदां समचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावक जो जियेत आनी राजवर्स रयता ससनाच्या ससना. आमेन.